माझे नाव सुरेश वेरेकर, हांव मेर्शे रावता आणि टॅक्सी मोटरसायकल जवळ जवळ 35 ते 40 वर्सां चलयता पणजे. पणजे इतली टॅक्सी मोटरसायकल चलोवन हांवें पळयलां म्हाज्या हितून तरी कांयच तेजी उदरगती कांयच जायना. कित्याक लागून आमी पळय इतली वर्सां हांगा शेड मागता, ही शेड हांगा मागता, हांगासरली गटारां लीप करूंक लागता, हो बस स्टँड येदो व्हडलो, हांगा कोणूच लक्ष दिना. मेन करून ह्या पायलटाचेर कोण लक्ष दिना. म्हणून म्हाका कितें दिसता, कितें इंटरव्यू दिवन हें करून कांयच फायदो ना. कितें हेजी दखल कोणें तरी घेवंक जाय. येदी व्हडली शेडी बांदता, येदी व्हडले हांगासरले आमचे पायलट प्रेशर जावन मरता, डायबिटीज जाता, म्हाका गुळ येवन फाटल्या हांव पडलो हांगा, पूण कांयच फायदो ना. इतले आमी सरकार दरबारी कदंबाक लेटर दिलें, आमचे MLA बाबूश मुसरदाक लेटर दिलें, सगळे हेका आमचे युनियना तर्फे एवरी इयर जवळ जवळ 18 वर्सां जालीं एवरी इयर आमी बस स्टँडाची शेडीक लागून कितें लागून आमी हें दिता. लास्ट 18 वर्सांची तुमची ती मागणी आसा? हय, लास्ट 18 वर्सां जालीं आमची हांगा मागणी आसा, पूण हांगा कोणूच हांगा आमची फुलफील करिना. नाल्यार जावन येवन विचारीन सुद्दां, बाबा तुमी पायलटांची कितें तुमची वेवस्था, कितें तुमचो प्रॉब्लेम. आनी कितें करता तुमकां शेड सोडून आनी कितें उदकाचें कितें? हांगा कितें करूंक जाय, एक उदकाचें पिवंक उदक कितें आसा जाल्यार उदकाची पियोवपाची एक सुविधा करूंक जाय, शेड करूंक जाय. एक बसपाक हांगा आमी बसता, हांगा पावस येयला आमी खंय बसतले, अख्खे पावसान भिजता. हांगा कांयच कोण सुविधा करूंक सोदिना. येता आनी खंय वाट दवरपाचें ना तुमी, हांव उलयता म्हणून. इतले रिपोर्टर येता, गोवा न्यूज येता, गोवन वार्ता येता, मागीर हेजे येता इन गोवा, पूण प्रुडंट येता. इतली आमी एड वर्सान वर्स दिता आनी ते आमचे बाबडे आमकां बेस्ट दिसता. आमकां रिपोर्टर आमचे भाव कशे आमच्या फाटल्यान रावन ते सगळे एड पेपरार दिता, न्यूजार दिता, पूण हेजे दखल कोणूच घेना. कितें म्हणून म्हाका कांयच कळना. जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना तेवटेन हांगा येता आनी बोळा घालता. फायदो कितें हें? अरे तुमी आसा ते बारीक लोकांक वयल्यान पयले, तुमी बारीक लोकां वयल्यान निवडून येता. हे बारीक लोकांक आतां हांगा एक शेड घालपाक कितें आतां, सगल्यो शेडी जाल्यो, सगळ्याक हांगा हें जालें. लोकांक उबे रावता म्हणून थंय शेड आहा, पूण आमी हांगा पायलट भाडी मारता म्हणल्यार शेड ना. फायदो कितें? पूण हेजे फुडें तरी गव्हर्मेंटान ह्यो न्यूज पळोवन आमच्या हांगा हाल पळोवन येवन हांगा शेड घालची, इतलें म्हाज्या मनान हें करता आनी तेजे कडेन मागता. आमी येयल्ले आसा पणजे 2 व्हिलर टॅक्सी स्टँड. त्यांचे 18 वर्सांचे फाटल्या 18 वर्सांच्यान मागणी आसा की शेड घालचो. पावसान तांकां रावपाक लुगार ना, वतान रावतान कितकेच तेंचे टॅक्सी भाव जे 2 व्हिलर टॅक्सी चलयता ते कितलेशे दुयेंस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कितलेशे ते ना जाल्ले आहा. सरकारान हे मागणी तेंचे आयकपाचे आनी प्लीज तांकां ते सॉल्व करून दिवचे म्हणून आमी तुमचे लागीं मागता. तुमी पळयतात GNH.